स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक विजेचो वापर, व्होल्टेज अशा गजालींची माहिती समजतली, जाका लागून वीज खात्याकूय अचूक माहिती मेळटली। स्मार्ट मीटर ही काळाची गरज जावन आसा, मात कांय लोक फक्त राजकीय फायद्या खातीर स्मार्ट मिटराक विरोध करतात, अशें मुख्य अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाणें माहिती दिली आनी अशें उलोवप केले। बेरेस्तारा जोड वीज नियामक आयोगान आयोजीत केल्ल्या जनसुनावणेंत ते उलयताले। ह्या वेळार आयोगाचे आलोक टंडन आणि ज्योती प्रसाद हांचे सयत हेर हजर आशिल्ले। स्मार्ट मीटर बसयल्या उपरांत विजेचे दर वा वापर वाडटलो, तशेंच मीटर चुकीच्यो नोंदी घेतलो ही चुकीची माहिती अशें जर कोणेंय सांगलें जाल्यार गिरायकांनी तांचेर विश्वास दवरचो न्हय। स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक तांच्या लायटीच्या वापराचेर नियंत्रण दवरप सुरळीत जातलें। स्मार्ट मीटर ही आतां मेरेन 1020 फिडर 5800 शासकीय संस्थेच्या इमारतीत स्मार्ट मीटर जोडणी पुराय जाला अशी माहिती मुख्य वीज अभियंत्यान दिली। मिराबाग सावडे जावपी 280 करोडाच्या बंदरा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध जो आशिल्लो तो अजून तसोच कायम आसा। ह्या विशीं मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेवन तांकां सविस्तर म्हायती दिल्ली। त्या वेळार हो बंदारो ह्या वाठारांत जावचो ना अशें मंत्र्यान तांकां आश्वासन दिल्लें थळाव्यांक। मात सध्या ह्या वाठारांत काम चालू आशिल्ल्यान मंत्र्यान आमकां फटीचें आश्वासन दिलां असो आरोप थळाव्यांनी केलो। ह्या प्रकल्पा आड येता ते आयतारा जाहीर सभा घेतले अशें थळाव्यांनी सध्या स्पश्ट केलेलें आसा। हो बंदारो हांगासर येवचें ना अशें मंत्र्यान आदींच आमकां आश्वासन दिल्लें, मात्र मंत्री आतां आपल्या शब्दावयल्यान फाटीं सरिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायली आनी मंत्र्यान आमकां फटीचें आश्वासन दिलें अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। ह्या प्रकल्पा आड येता त्या आयतारा जाहीर सभा घेतले अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। जीएमसीत उपचारा खातीर लोकांची गिट्टी गर्दी दिसान दीस पळोवपाक मेळटा। प्रत्येक ओपीडीच्या भायर लोकांच्यो व्हडल्यो लायनी दिसपट्ट्यो वाडत आशिल्ल्याचे पळोवन ऑनलायन ओपीडी अपॉयंटमेंट बुकिंगाची नवी सुविधा बुधवारच्यान चालीक लागली। सध्या सुरू केल्ल्या ह्या ऑनलायन बुकिंग प्रक्रियेत मेडिसिन, सर्जरी, स्कीन, आर्थोस्कोपी, एन्थ्रोपॉलॉजी ह्या ओपीडीत 181 लोकांनी नोंदणी केल्याचे सध्या मुखार आयिल्ले आसा आनी ही सेवा फुडें बऱ्याक थारतली, ताका लागून लोकांचो हाका बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। जीएमसीत सुरू केल्ल्या ह्या ऑनलायन बुकिंगा खातीर ओपीडी खातीर जी सुविधा नवी बुधवारच्यान सुरू जालेली आसा ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागिल्लो आसा। सरकारी कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांचो अजब कारभार परतून एकदा उक्ताडार आयला। सरकारान सरकारी कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक आयडी कार्ड घालप सक्तीचें केल्लें, मात ह्या नेमांक अजून पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान मडगांव आरटीओ कार्यालयांत हे कर्मचारी कशे हे आयडी घालिनासतना बसतात हो सगळो प्रकार गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडलो। ड्युटीचेर आसतना सरकारी कर्मचारी आयडी कार्ड घालिनात हो सगळो सरकारी नेम फाट्यार मारतात हे सगळे उक्ताडार आयिल्ले आसा। गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचो आवाज विजय 3.0 जनसंपर्क उपक्रमाची घोषणा केल्या। 2026च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी प्रश्न विधानसभेत मांडपा खातीर हो उपक्रम चालीक लायिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन म्हायती दिली। लोकांनी त्यांच्यो सुचोवण्यो ज्यो आसा त्यो 20 तारखेच्या पयलीं public_suggestions@govaforward.in ह्या इमेलीचेर धाडच्यो अशें आवाहन गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादान कामतीन केलेले आसा। लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी प्रश्न विधानसभेत मांडपा खातीर आमचो आवाज विजय 3.0 जनसंपर्क उपक्रमाची घोषणा केलेली आसा। ताका लागून लोकांनी आपले प्रश्न आनी सुचोवण्यो आमकां धाडच्यो अशें गोवा फॉरवर्डान लोकांक आवाहन केलेलें आसा। ह्यो सुचोवण्यो
कितल्याशाच विद्यार्थी पदवी घेतल्या उपरांत कुशळटायेच्या उणावाक लागून नोकरे शिवाय रावतात। शिक्षकांनी शिक्षण आणि कुशळटायेचे धडे विद्यार्थ्यांक शिकोवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले। तशेंच आजकालच्या लोकांक पदव्यो फक्त कागदाचेर जाय, पूण आपूण अशे पदवीधर पयले आपणे जे कुशळटाय आणि मेहनतीच्या बळग्याचेर कोट्यांनी रुपया कमयतात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। फार्मागुडी वाठारांत नवी वाणिज्य भवन आणि विद्याप्रसारक इमारतीचे उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। कितलेशेच विद्यार्थी पदवी घेतल्या उपरांत कुशळटायेच्या उणावाक लागून नोकरे शिवाय रावतात। शिक्षकांनी शिक्षण आणि कुशळटायेचे धडे विद्यार्थ्यांक दिवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां। कारापूर सरवण पंचायतीची MRF शेळी खेळाव्यांनी कुलूप लायले, पूण फाटल्या वर्सा कारापूर सरवण पंचायतीन कोटी वाड्याचेर MRF शेड बांदल्या। पंचायत वाठारांतलो कोयर ह्या शेडीत संकलीत करताले लेगीत, मात पंचायत वाठारांतले लोक सुको आणि ओलो कोयर मिक्स करून दिताले, देखून शेडीत एकठांय केल्लो कोयर पुसून वाठारांत घाणयाच्यो वास सगळो पातळतालो। मुसांचो फैलाव वाडून त्या वाठारांतल्या घरांनी हो प्रश्न उप्राशिल्लो। उपरांत लोकांनी विरोध करतकीच समस्या जाणून ही शेड बंद दवरपाची पाळी पंचायतीचेर आयली। SIR प्रक्रियेचो गैरवापर आणि मनमानीपणान मतदारांचो मतदान हक्क काढून घेतिल्ल्याच्या आरोपा संबंधी गोंय मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याकडल्यान सविस्तर अहवाल मागयला। गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या विशीं पत्र बरोवन कागाळ केल्ली। उपरांत मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान जिल्लो अधिकाऱ्यांकडल्यान अहवाल मागयल्ले आसा। जे खरे मतदार आसात तांची नांवां उरपाक जाय आणि जे देशा भायले आसात तांची नांवां वगळपाक जाय। जे सारखे मतदार आसात तांकां टार्गेट करप चुकीचें अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन उलोवप केले। गॅसिफिकेशन कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम चडशे पुराय जाला। कांय तांत्रीक परवानग्यो मेळून आशिल्ल्यान प्रकल्पाचे उक्तावण जावन आशिल्ले। प्रकल्पा संबंधीच्यो सगळ्यो फायली आणि पेमेंट जाला। ट्रायल घेतल्या उपरांत बेगीनूच हो प्रकल्प दिसपट्ट्या वापरा खातीर सुरू करतले अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगले। ह्या म्हयन्याच्या निमण्या वा मार्च म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकात प्रकल्प सुरू करतले अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली। तशेंच सोनसडो वाठार जो आसा तो नितळ केल्ल्याचें तांच्यांनी म्हटलेलें आसा अशी माहिती दामोदर शिरोडकरान दिली। येता त्या 2026 ते 27 ह्या शिक्षणीक वर्सा इयत्ता 1ली ते 5वी आणि 11वीचे वर्ग 6 जूना सावन सुरू जातले, जाल्यार 6वी ते 10वी आणि 12वी खातीर पयलो टर्म 1 एप्रिल ते 10 ऑक्टोबर आणि दुसरो टर्म 12 ऑक्टोबर 2026 ते 24 मार्च 2027 मेरेन आसतलो। शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाणें शैक्षणीक वर्साचे वेळापत्रक आणि सुटयो जाहीर केल्यात। ह्या विशींचो आदेश जारी केला। ह्या आदेशा प्रमाण मुळाव्या माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शाळां खातीर पुराय शिक्षणीक वर्सात वट्ट कामाचे दीस 220 परस कमी आसूंक जायना, जाल्यार अध्यापनाचे दीस उण्यांत उणे 200 आसप सक्तीचे आसतले।
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा जी दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. काणकोण पुलिशेन गोळी वखदा आड व्हड कारवाय करून बेकायदेशीर कोकेन बाळगुपाच्या प्रकरणात एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केली. ताचे कडल्यान 1 कोटीच्या परस चड रुपयांचो कोकेन जप्त केलो. सध्या JMFC कोर्टान ह्या नायजेरियन नागरिकाक 7 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे एका म्हायतीच्या आदाराचेर पुलिसांनी तारीर काणकोण हांगासर धाड घालून ह्या नायजेरियन नागरिकाक रंगे हात धरलो आनी ताचे कडल्यान हो कोकेन जप्त केलो. त्याचबरोबर ताची स्कूटर लेगीत पुलिसांनी जप्त केल्ल्याचें कळटा. कुठ्ठाळे मतदारसंघातल्या वेळसांव वाठारात चालू आशिल्ल्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो वाद आनीक तीव्र जायत चल्ला. वाठारात कायदो आनी सुवेवस्था पुरायपणान इबाडत चल्ला. वेळसांव पंचायतीन ह्या कामाक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडिल्ली तरी आसतना रेल्वे प्रशासना कडल्यान काम सुरू आशिल्ल्याचो दावो करीत वाठारात जंगल राज चालू आशिल्ल्याचो आरोप गोंयचो एकवट संघटनेचो सचीव ओलेन्सियो सिमोईज हाणें केला. सध्या ह्या जमिनीचे मालकीचे वाद मडगांव सर्वेक्षण आनी भूंय नोंदी प्रकरणात प्रलंबीत आसतना रेल्वे प्रशासन इतली गडबड कित्याक करता? तशेंच ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर जिल्लो अधिकारी कित्याक ओग्गी आसा अशे प्रश्नूय ताणें ह्या वेळार उपराशिल्ले आसा. तेन्ना मुख्यमंत्र्या आनी राज्यपालांक ह्या प्रकरणात बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी तांच्यांनी केलेली आसा. हणजूण कायसोवा वाठारांतल्या देवाचेर एका पॉडकास्टांत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्ल्यान बरेच वातावरण थंय तापिल्लें आसा. थळाव्या लोकांची भावना दुखोवपी विधानां केल्ल्यान ह्या मनशा आड हणजूण पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या आनी सोशल मिडिया वरवीं हो व्हिडिओ व्हायरल करून चूक मागची अशी मागणी
थंयच्या थळाव्या लोकांनी केलेली आसा. नाजाल्यार देवळात येवन 2 दिसां भितर लोकांच्या फुड्यान लेगीत ही मागणी तांच्यांनी माफी मागपाची केलेली आसा अशी माहिती थंयच्या थळाव्यांनी दिलेली आसा. धार्मीक भावना दुखयल्ल्या वयल्यान हो वाद अंजुना कायजू हांगा निर्माण जाल्लो पळोवपाक मेळटा. कोंबा दामोदर साळ वाठारात सध्या गटारात सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांक बरे त्रास सोंसचे पडले. कागाळ केल्यार लेगीत कोणूच काना मनार घेनात. फक्त पोखी आश्वासनांच हांगासर मेळटात अशें लोक सांगतात. अधिकारी फक्त खुर्च्योच तापोवपाक बसतात काय कितें? हो लोकांच्या भलायके कडेन चलिल्लो खेळ केन्ना पयस जातलो अशें तिडकल्ले लोक आतां सध्या जाप विचारपाक लागल्यात. कोंबा दामोदर साळ वाठारांतल्या ह्या वाठारांत सध्या गटारात सिवरेजीचे बुरशे उदक साठिल्ल्यान घाण वासाचो त्रास ह्या थळाव्यांक सोंसचो पडटा. साबार कागाळी करून लेगीत कोणूच हांगासर काना मनार घेना. ताका लागून थळाव्यांनी सामकी तिडक उक्तायल्या. बेगेबोग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी सध्या थळावे करपाक लागल्या. मडगांव पालिका अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांक पंगडाक कारवाय करून लेगीत उसरा एकट्याक कोयर उडयता आसतना रंगे हात धरिल्लो आसा. ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवपाचो न्हय अशी शिटकावणी दिवन लेगीत कांय जण कोयर उडयता आसतना सापडले आसा. ही शिटकावणी दिवन लेगीत हो कोयर उडयल्ल्यान सुमार 40,000 रुपयांचो दंड वसूल केला. मडगांव पालिका अभियंते आणि कर्मचारी पंगडाची मोहीम चालूच आसतली अशें तांच्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. मडगांव पालिका अभियंतो आणि कर्मचाऱ्यांच्या कांय पंगडान कारवाय करून राती उसरा कोयर उडयतल्याक रंगे हात धरलो. कोयर उडोवपाचे ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवचे न्हय अशी शिटकावणी दिवन लेगीत कांय जाणांनी कोयर उडयल्ल्यान ही कारवाय केलेली आसा. गोंयांत खावपा पिवपाचे विविध उत्सव जातात. मात अंदू पयलेच खेपे व्हड प्रमाणात पुस्तक महोत्सव आयोजीत केला. हाका लागून युवा पिळगेक लेखन वाचनाची आवड निर्माण जावन नवे साहित्यीक निर्माण जातले. गोंयांत पुस्तकां विकत घेवपाची संस्कृती आजुनूय आसा. युवा पिळगी हांगची संस्कृती विसरूंक ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. बुधवारा पणजे नॅशनल बूक ट्रस्टा वतीन आयोजीत केल्ल्या पुस्तक महोत्सवात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड आणि उधमपूर जिल्ह्यात 2 वेगवेगळ्या चकमकीत जैश-ए-मोहम्मदाच्या 3 आतंकवाद्यांक मरण आयलें. किश्तवाडांतल्या बर्फान भरिल्ल्या चतुरू वाठारांत एक आतंकवादी जाल्यार उधमपूर जिल्ह्यात आनीक 2 आतंकवाद्यांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे 2 दिसांची भेट सुरू जावच्या पयलींच हे यश तांकां मेळिल्लें आसा. हांगसर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे भेट दिवपाचे आशिल्ले 2 दिसां आदींच ही चकमकीत हे 3 आतंकवाद्यांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. आतंकवाद्यांक काबार करपा खातीर सुरक्षा दळ दाट रानां आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी सध्या तांच्यांनी सोद मोहीम चालू दवरिल्ली आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या दौऱ्या खातीर ही सुरक्षा आनीक कडक तैनात केलेली आसा. अयोध्या आतां हायटेक आनी सुरक्षीत जावपाची आसा. भक्तांनी व्हडा संख्येन हांगासर गर्दी करता आनी तांचेर पाळत दवरपा खातीर CCTV कॅमेरा हांगासर बसयल्ले आसात. अयोध्येत रामलल्ला दर्शना खातीर निर्माण जावपी व्हड गर्दी आनी सुरक्षेची आव्हानां पळोवन 1000 परस चड AI आधारीत CCTV कॅमेराज, ड्रोन आनी एंटी ड्रोन प्रणालीची खर सुरक्षा तैनात केलेली आसा.
पुराय रामनगरी हांगासर 18 झोन आणि 42 सेक्टरांनी विभागांतल्या हॉटेल, धर्मशाळा आणि हेर वाठार हांगासर हे CCTV कॅमेरे जे आसा ते पाळत दवरून आसा. रात दीस पळोवणी करपा खातीर हे AI बेस्ड कॅमेरा सध्या लायिल्ले आसा. रात दीस पळोवणी करपा खातीर अत्याधुनीक नियंत्रण कक्ष सक्रिय जालेले आसा. कर्नाटकांतल्या विजयपुरा हांगाच्या साखर कारखान्यांत अचकीत उजो पेटलो. हो उजो इतलो खर आशिल्लो की तो सगळ्या दिकांनी पसरलो. उजो पालोवपी दळाच्या पंगडान खूब यत्न करून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कसलीच जिवीत हानी जाल्ले कळोंक ना. मात्र व्हडा प्रमाणात ह्या साखर कारखान्याचे लुकसाण जाले. हो साखर कारखानो लासून काबार जालो. कर्नाटकांतल्या विजयपुरा हांगाच्या ह्या साखर कारखान्यांत हो उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली. उज्यान पेट घेतलो आणि हो उजो साखर कारखान्याच्या सगळ्या दिकांनी पसरलो. मात्र उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. केरळ विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026च्या वेळार विरोधी पक्षांनी खर आंदोलन केले. हो निशेध आशिल्लो सबरीमाला स्वर्ण चोरी प्रकरणाचो. सबरीमाला देवळांतले भांगर चोरी प्रकरणाक लागून ह्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेच्या भायर हो निशेध उक्तायलो. सबरीमाला स्वर्ण चोरी प्रकरणाक लागून केरळ विधानसभेत विरोधकांचो हो निशेध चालूच आसा. काँग्रेसीच्या फुडारपणाखाला युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पक्षान विधानसभेत बोवाळ घातलो. सरकार चौकशेत हस्तक्षेप करता आणि आरोपींक वाचोवपाचो यत्न करता असो आरोप विरोधकांनी लावन धरलो. मुख्यमंत्री कार्यालय चौकशेत हस्तक्षेप करता, आरोपपत्र दाखल करपाक कळाव करता आणि आरोपींक सांविधीक जामीन दिता असोय आरोप विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी हांगासर केलो. विरोधी पक्ष फुडारी VD सथेसन हांच्या मार्गदर्शनाखाला हो निशेध जालो. दीनदयाळ ग्रामीण कुशळटाय येवजणेखाला इयत्ता 8वी ते 10वी मेरेन शिक्षण घेतिल्ल्या 35 वर्सां मेरेनच्या बेरोजगार तरणाट्यांक 6 म्हयने प्रशिक्षण आणि स्टायफंड मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रालयात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत उलयताले. तशेंच हे प्रशिक्षण पुरायपणान फुकट आसतलें. गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 17 केंद्रांनी हे प्रशिक्षण घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गोंयचे तरणाटे बेरोजगार उरचे न्हय, तांकां नोकरी मेळची ताका लागून हे प्रशिक्षण दिवप गरजेचें आसा. दीनदयाळ ग्रामीण कुशळटाय येवजणे खाला इयत्ता 8वी ते 10वी मेरेन ज्यांच्यांनी शिक्षण घेतलां किंवा जे 35 वर्सां मेरेन जे बेरोजगार आसा अशा तरणाट्यांक हे प्रशिक्षण दिलें वतलें. 6 म्हयने प्रशिक्षण आनी स्टायफंडूय मेळटलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयचो तरणाटो बेकार उरचो न्हय ह्या उद्देशांत हे पावल घेतिल्लें आसा. गोंय पुलिसांच्या ड्रग्साचेर झिरो टॉलरन्स धोरणा खाला काणकोण पुलिसांनी एक व्हड कारवाय करून रंगे हात एकट्याक धरलो आणि सुमार 5,25,000 रुपया मोलाचे ड्रग्स जप्त केले. देवबाग फुटबॉल मैदानाचेर आनी आगोंद ह्या 2 सुवातींचेर पुलिसांनी दोगांक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीचेर आदारून काणकोण पुलिसांनी ही कारवाय केली. फुटबॉल मैदानाचेर देवबाग हांगासरल्या ड्रग्साचेर नियोजीत धाड घातली आनी ह्या कारवायेंत बेकायदेशीर रितीन ड्रग्स व्हरतना एका मनशाक पुलिसांनी रंगे हात धरलो. आरोपी कडल्यान जप्त केल्ल्या ड्रग्सांचें मोल जें आसा तें 5,25,200 रुपया इतकें आसा. दुबावीत गाडयेंतल्यान गिरायका कडेन ड्रग्स व्हरतालो असो दुबाव पुलिसांक मेळिल्लो. ड्रग्सा सयत संबंदीत गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या. राज्यात जायत्या वाठारांनी रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाच्यो घडणुक्यो सध्या घडत आसा. उदरगतीच्या नांवान राज्यांत कांय वाठारांतलीं झाडां किंवा दोंगर कापणी अशा परिस्थितीक लागून ही रानांतलीं जनावरां गव्वे ही लोकवस्तीत येवपाक लागिल्ली आसा.
रानां नश्ट जाली जाल्यार हे रानवटी जनावरां वतली खंय, ताकाच लागून ही जनावरां जी आसा ती लोकवस्ती कडेन आतां येवपाक लागल्या. 2 दिसां पयलींच फोंड्या शारांतल्या सपना पार्क वाठारांत 2 गव्वे रातचे पासयो मारता आसतना दिश्टी पडले. ह्यान पयलीं जायते गव्वा रेडे ह्या वाठारांनी आयिल्ल्याचे लोकांनी सांगिल्ले आसा. हे गव्वा रेडे लोकांच्या भाटांनी तशेंच शेतांनी घुसून बागायती नश्ट करतात. तशेंच ह्या गव्यांच्या हल्ल्याक लागून कांय जाणांक दुखापतूय जाला, जीव लेगीत वगडावचे पडला. ताका लागून लोकांच्या मनात भयाचें वातावरण ह्या गव्यांक लागून निर्माण जाल्लें आसा. गोंयांतल्या सैम मोग्यां खातीर आनी तशेंच सुकणी मोगी जे आसात तांच्या खातीर एक खाशेलें आपोवणें आसा. गोंयच्या रान खात्यान वाळपय 70 वाठारांत 9वे गोंय सुकणी महोत्सव फेब्रुवारीच्या 6 ते 8 तारखे मेरेन घडोवन हाडिल्ले आसा. ह्या 3 दिसाच्या महोत्सवांत दुर्मीळ आनी रंगीत सुकणी पळोवपाची संद सैम मोग्यांक तशेंच हे पक्षी मित्र जे आसात तांकां मेळटली. सैमाच्या भोंवडेचो आस्वाद घेवपाची आनी जायत्या रोमांचक कार्यावळींचो आस्पाव हातूंत आसा अशी म्हायती रान संरक्षक अनिकेत कुमारान दिली. तशेंच सैम मोगींनी ह्या महोत्सवात व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे असोय उलो ह्या वेळार रान संरक्षक अनिकेत कुमार हाणें मारिल्लो आसा. हिमाचल प्रदेशांतल्या मनाली शारांत बर्फान भरिल्ल्या देंगणांतल्या पर्यटकांक इग्लू हे एक खाशेलें आकर्शण आतां थारिल्लें आसा. बर्फान तयार केल्ले ह्या इग्लूत म्हणजे जी बर्फाची घरां आसतात तांकां इग्लू म्हणटात. ह्या इग्लून रावपाची खासा वेवस्था केल्ले खातीर पर्यटक हांगासर येवन हाचो अणभव घेतात. त्या खातीर पर्यटक वेगवेगळ्या सुवातींनी येतात आनी थंड हंगामात तांकां उबदार न्हिदेची हांगासर एक अणभव घेवपाक मेळटा. आनी ही सोयीस्कर सुविधा मनाली हांगासर उपलब्ध करून दिल्ल्या खातीर व्हडा संख्येन हे इग्लूचो अणभव घेवपा खातीर पर्यटक हांगासर आपली हाजिरी लायतात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.